अर्गांत कसमिया जेसु होगड़ात कसमिया जेसु महिमात कसमिया जेसु आराधांत कसमिया जेसु हालेलुया 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 अर्गांत कसमिया जेसु आराधांत कसमिया जेसु मोगा coba benino ya संजेच्या वेळा आम्ही जेजूच्या बहु पवित्र सकरम तमकारम यासा आमचं सगळं दिस आमचं वावर सोम्या कमी भेटवूया. 오지 아샤 오르동가로가 허리에 그디사 모지가요 모지아샤 Praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus. 모지가요 Jesus 모지아샤 जेजूचे संपूर्ण विधेयपण आनंद दिता सर्गाचे दृश्य आम्ही हांगासर पळयता. तुम्ही पाहत येतात की ह्या घडये हांगासर जेजू मात्र नाही, जेजू एकलो मात्र नाही, सगळो सर्ग हांगासर आसा. सर्व आंच बडवे तुजो राखण बडवा हांगासर आसा. मोरी आमची माय हांगासर हाजीर आसा. सगळी आम्ही संगता मेळून जेजूचे आराधन करते आसा. जेजूचे सर्गाचे दृश्य हांगासर तुझ्या दोळ्या मुखार आसा. हे तो पाहत येताय की आंच पडवे वयतावन हाडणे तेले काकोळतानी करपा एकूट मोगाचे गावी आम्ही संपूर्ण उदयपण आनंद दिता. आनंद दिता आंच पडवे वयतावन तले कागुळती कोरपा देवाचे हे मोजे गाय मोजी आशा वर्णो तारोका
निमाणे आमी न्हिदोंक बेच्या पयलें एक किर्तनाची थोडीं उतरां ओसारन आमच्या तोंडान ओसारन सांगया. आमच्या काळजां मनांत ही उतरां आमी मागया. कित्याक आमी न्हिदोंक बेच्या पयलें देवाचें उतर आमच्या तोंडांत आमी ओसारन सांगतना देवाची पदवी, देवाची सकत आनी बोळ आमचे तें देवान आमच्याक आमी मागतल्या. तुमच्या लागीं बायबल आसा जाल्यार देयकान बायबल काडा. कीर्तन 147 Psalm 147 सांगता आमी म्हणया हालेलुया. सर्वेस्पराची स्तुती करा. आमच्या देवा किर्तनां गावचीं कितलें बरें, ताची स्तुती करची कितलें सोबीत. सर्वेस्पर जेरुसलेम नव्यान बांदता, इस्रायलाच्या निर्वासितांक तो एकठांय करता. पापसल्लीं काळजां तो बरीं करता आनी तांची गाय तो बांदता. नेकेत्रांची संख्या तो निर्धारीत करता आनी दर एकाक तो नांवान आपयता. आमचो स्वामी वर्तो आनी सर्व पदवेदार ताचे जाणवयेक मीत बेरना. सर्वेस्पर दुबळ्यांक सांबाळता, नश्ट्यांक धरणेक शेवटिता. सर्वेस्पराक एक अर्गां गीत गाया, विण्याचेर आमच्या देवाक गयान करा. तो मळब कुपांनी दमता, भुंयचेर तो पावस धाडटा, दोंगरांचेर तण किर्लाशें करता. गोरवांक तो सरव दिता, बोव मरतल्या कावळ्यांच्या पिलांक खाण दिता. घोड्यांचें बोळ ताका प्रसन्न करिना, मनशांची सुटसुटीत दाव ताका मानवना. जीं ताका भियोन चलतात आनी ताच्या मोगाचेर विश्वास दवरतात तीं सर्वेस्पराक मानतात. मोगाच्या भाव आनी भयणी, हितून हेचे फुडें एक देवाचें उतर, एक बसवणी, एक बेसांव आमी आमचेर घेवया. हाजे उपरांत हें उतर म्हणा कीर्तन 147 ओळ 3. पापसल्लीं काळजां तो बरीं करता आनी तांचे घाय तो बांदता. पापसल्लीं काळजां तो बरीं करता आनी तांचे घाय तो बांदता. पापसल्लीं काळजां तो बरीं करता आनी तांचे घाय तो बांदता. वर्णूक तारोका मोगाच्या भाव भयणीनो, देवीक कुलती मान आमी आतां आमची त्या स्वामी आमकां दवरया. तुमच्या वैयक्तीक गरजां पासत मागा. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुज्या अदीक मोगाच्या पुताची, आमच्या स्वामी आनी सर्वंदराची जो क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मा आनी देहपण ह्या वेळार नियाळी आमी जेजूचे 5 घाय. ताच्या गया वरवीं आमी गुण जाल्या म्हणटा देवाचें मोतर. ताच्या कुडींतले हर एक गाय आमचे पासतांनी सोसुल्ले आनी त्या गाया वरवीं आमकां जिवीत मेळ्ळां. ह्या संवसारांत मात न्ही सासणाचें जिवीत आनी तें कोणूच खाण व्हरूंक शकना. पण जायते आत्मे आज पुलगत्रेंत आसात. पाद्रे पियो सांगतालो, हर एक पोटी येवकरीस भेटयत आसतना हांव पळयतां जायते आत्मे पुलगत्रेंत आसलेले सुटका जोण सुमयाच्या वेंगेन ते पावले.
तर येवक्रिस्त न्ही केवळ तुझे पसोत म्हजे पसोत फुलकत्रीत असलेल्या त्या आत्म्या पसोत सहित येवक्रिस्ताची सकत ताची काकूळत आनी महिमा थंयसर पावता. त्या घडये तुमच्या कुटुंबांत सोडून गेल्ल्या पसोत मागा ताच्या पवित्र नांवान आमी सगळीं संगाता मेळोन ह्या घडये सर्व पलकद्रीतल्या आत्म्याक समर्पण दिवन संगाता मागया. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता मारा काकू तमची कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता मारा काकू तमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता मारा काकू तमची कर. सर्गींच्या बापा, ह्या दिसाचे अक्रेक हांव पावलां. उपकारी काळजान तुजे मुखार रावतां. आयच्या दिसा तुवें केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितां. मेळिल्लो सर्व संतोश, जाल्ले अनुभव, भेटल्लीं मनशां आनी सर्व वायट संदर्भ तुका समर्पण दितां. बोगोस म्हाका सोम्या आयच्या दिसा तुज्या मोगांत रावंक विसरल्ले खातीर, नाका जाल्लीं उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान आयिल्ले खातीर, बरे करचे संदर्भ सुकयल्ले खातीर, तुज्या हाजीरपणांत रावंक सुकल्ले खातीर, तुज्या काकुळतेन म्हाका धुवन नितळ कर आनी म्हजें काळीज तुजे शांतीन भर. सर्व म्हजी फाल्यांची खंत, भे आनी निरासपण तुजे मुखार दवरतां. म्हाका भोवंक जायनातलें सर्व वजें तुजेर सोडतां. हे राती तुज्या आंजा मुखांत म्हाका पारोत कर. पवित्र आत्म्या म्हजे मोतीचेर तुजे शांतीचो स्वास सोड. उसंबळे चिंतना म्हजी थांबय. गूण कर दिसानांतले घाय. न्हिदोन उठतना जिवीत म्हजें नवें कर. ह्या म्हज्या घरांत तुज्या हाजीरपणान शांती आनी विशेव आमकां मेळो आनी तुज्या आंज बडव्या मुखांत्र घरा भोंवतणी रक्षण आमकां दी. म्हज्या कुटुंबाची, इश्टांची, सर्व पिडेस्तांची, एकसुऱ्यांची, दुखेस्तांची आनी आयच्या राती मरण पावतेल्यांची काकुळत कर. आयची रात म्हजी निमाणी जायत तर म्हजो आत्मो तुज्या गोपांत स्विकार कर. जर नवी सकाळ पळोवचें भाग दिताय तर जिव्या भावार्थान, नव्या बरवशान आनी तुजी सेवा करतल्या काळजान उठोवंक फाव कर. तुज्या हाती म्हजो आत्मो समर्पिता. म्हज्या सोम्या म्हजी काकुळत कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वदा. आमेन.